सांदिस्ते एक्टिव्हिस्ट बिस्मार्क डायसाचे मरणाची केस खून म्हणून रजिस्टर करची असो आदेश हायकोर्टान क्रायम ब्रांचीक दिला। बिस्मार्काचे फॅमिलीची फिर्याद हायकोर्टान मानून घेतली। क्रायम ब्रांचीक हायकोर्टाक 3 म्हयन्यान चौकशीचो रिपोर्ट दिवचो पडटलो। बिस्मार्काक उदकान बुडून मरण आयला। ताचो खून म्हणपा सारखे पोस्टमॉर्टम वा फॉरेन्सिक रिपोर्टान कांयच ना म्हूण क्रायम ब्रांचीन ताची केस खुनाची न्ही म्हूण निष्कर्ष काडिल्लो। बिस्मार्काचे केशीत हायकोर्टा मुखार ताचे फॅमिलीचे फिर्यादीचेर 2 वर्सां उपरांत निकाल लागलो। एक्टिव्हिस्ट बिस्मार्क डायसाच्या मरणाचे केशीत खुनाची केस म्हूण FIR नोंद करची म्हूण हायकोर्टान मंगळारा क्रायम ब्रांचीक आदेश दिलो। 7 नोव्हेंबर 2015 बिस्मार्काच्या फॅमिलीन केल्ले कागाळीचेर हो आदेश दिला। कागाळीत बिस्मार्काचे मरण अनैसर्गिक आणि तो घातपात म्हूण ताच्या भावान म्हणिल्ले। The order of the High Court clearly mentions that not registering an FIR on 7th of November 2015, the day when Father Bismarck's body was found, was a grave mistake by the police department. FIR should have been registered at that time, and since it had not been registered, it has to be registered now. And after registering an FIR, an investigation has to be carried out from a new angle or a fresh angle. Basis of the FIR would be the complaint which had been filed by Mario Dias on 7th of November. That will be the basis. हायकोर्टान आदेशात काय निरीक्षणां नोंद केल्यात ती अशी: बिस्मार्काच्या फॅमिलीन दिल्ल्या कागाळीच्या आदारान FIR नोंद केल्ली जाल्यार चौकशेचो निष्कर्ष दर्जात्मक नजरेन वेगळो आसपाचो। हे प्रकरण मिसिंग केस म्हूण नोंद केले, ते खून म्हूण नोंद केल्ले जाल्यार चौकशेचे फलीत वेगळे आसपाचे अशें कोर्टान म्हणला। ह्या प्रकरणाची चौकशी नेटान करून 3 म्हयन्यां भितर चौकशेचो स्टेटस रिपोर्ट दिवचो म्हूण हायकोर्टान क्रायम ब्रांचीक सांगला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। नावेले मतदारसंघान आर्मी मॅन मतदाराविशीं आरोपांची वेंचणूक अधिकाऱ्यांक शहानिशा करची पडटली। फिर्यादीक ज्यो कितें हरकती घेवपाच्यो आसात त्यो 17 एप्रिल मेरेन वेंचणूक अधिकाऱ्यां मुखार मांडच्यो। अधिकाऱ्यान 2 सप्तकां भितर हरकतीची शहानिशा करची म्हूण हायकोर्टान सांगला। येता त्या पंचायत वेंचणुके पयलीं हो विशय तडीक लायता म्हूण वेंचणूक अधिकाऱ्यान हायकोर्टाक उतर दिला। नावेले आर्मी मॅन वोटरांचो इश्यू हायकोर्टात गेल्लो। गोंयच्या मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान योग्य पद्दतीन व्हेरिफिकेशन करिनासतना 660 जवानांची नावां नावेली मतदार यादीत घाली। हे इलेक्शन फ्रॉड म्हणून याचिकादारान कोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घाल्लो। कोर्टान मंगळारा याचिकेचो निकाल लायलो। Naveli constituency, where 660 service voters are registered as general voters in the fag end of the elections by not following the proper procedures. They have enrolled people who have just joined the 3 MTR camp, and they have been given the powers. They have voted in the assembly elections. मतदार यादी सुचोवण्या खातीर लोकां मुखार उक्ती करूंक ना हे कोर्टान मानून घेवन फिर्यादीची याचिका विचारात घेतली। मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान 2 सप्तकां भितर हरकतीचेर शहानिशा करची अशें कोर्टान निर्देश दिल्या। 18th of January was the last date for nomination. 19th of January was the roll published final, and we came to know in that. So during that period and 4th of January or till the counting of the date, counting of the votes, no objections will be taken up. So now the court has given a relief. You take up the objection now and immediately take this work on it, and whatever, if it is not done properly, then strike out the names. That is the court order. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। टुरिस्टाकडे पैसे मागपाचे निमित्त करून तांच्या हातातलो मोबायल फारावपी चोराक म्हापशें पुलिसांनी अटक केली। मोबायल फारायताच टुरिस्टान बोवाळ मारले उपरांत लोकांनी चोराक धरून यतिश्ट पेटलो आनी उपरांत पुलिसांच्या सुवाधीन केलो। हो चोर खंय हिस्ट्री शीटर। 1 वर्सा पयलीं ताका चोरयेच्या केशीन अटक जाल्ली। म्हापशा एका टुरिस्टाचो मोबायल फारावपी चोराक लोकांनी यतिश्ट बडयलो आनी उपरांत पुलिसांच्या सुवाधीन केलो। सागर राठोड हो चोर एका टुरिस्टाकडे आपल्याक गरज आसा म्हूण सांगून पैसे मागतालो। तेन्ना टुरिस्टाच्या हातातलो मोबायल घेवन तो पळलो। मात टुरिस्टान बोवाळ करताच लोक ताच्या फाटल्यान धांवले आनी धरून बरोच बडयलो। एक फॉरेनर तो मोबायल घेवन तो धांवत हांगा आयलो आनी PNK रेस्टॉरंट आसा तितून बसलो। तेच्या फाटल्यान सगळे भुरगे आमचे धांवत येयले आनी ताका धरलो आनी दिलो 2 मोबायल घालून। म्हापशी देवळा फाटल्यान एक चोराक धरलेलो आसा। तेन्ना लोकांनी सगळ्यांनी म्हणजे त्या थंयसर लोकांनी जमाव करून तांकां धरला। पण खरें तर पळोवंक गेल्यार म्हापशान आज चोरांची सुळसुळाट वाडलेली आसा। अननोन पर्सन खंय तरी भोंवतात, सावरतात, लोकां मदीं वावरतात आनी रातच्यो मागीर अश्यो चोरी करतात। तेन्ना म्हाका अशें म्हाजी मागणी आहा
की पुलीस आनी हेजेर लक्ष घालचें आनी हेची कारवाई करची आनी ताका लोकांकूय इन्वॉल्व करून तेंच्यांनी सारकी कारवाई करून घेवची. चोराक पुलिसांनी अटक केल्या. प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्यामसुंदर फडते. घेऊया एक ब्रेक.